तुम्ही हाजेर कितें केलें? म्हजो क्वेश्चन हो आसा की तुमी घेवन दवरलात 4,000चे वयर आतां एप्लिकेशन आसात, हाजे फुडें कितें केलें? सरकारान सांगलें आनी ही एप्लिकेशन्सां घेतली बी. द टोटल वीच यू आर टॉकिंग अबाउट 1984 and 1984 इन नॉर्थ गोवा आनी 2245 इन सावथ गोवा. हे स्पिकर्सर घेता आसतना आज पर्यंत स्क्रुटिनी करपाक घेवना. पूण बेसिकली एप्लिकेशन घेता आसतना नॉर्थ गोवान ऑल एप्लिकेशन्स वेर टेकन फॉर वीच यू आर गेटिंग दीस थिंग्स ऑफ गव्हर्मेंट लँड आनी कोमुनिदाद कोणें मागल्या म्हणून. वेरीन इन साउथ गोवा स्पिकर्सर सालसेटान जवळ 657 एप्लिकेशन्स हॅड कम रिलेटेड टू दीस वीच वे फर्स्ट ओनली टेकन आउट आनी ओनली प्रायवेट लँडार जेणे रेग्युलरेशन मागला तितलेच घेतिल्ले आशिल्ले. स्पिकर्सर ह्या सरकारान हाजेर फुडें व्हरता आसतना वी रियलायज्ड वन थिंग दॅट डेप्युटी कलेक्टराचे ज्युडिशियल आनी एडमिनिस्ट्रेटीव मॅटर्स खूब असतात आनी सगळो पावर दिल्लो आसा डेप्युटी कलेक्टराक. सो ताज्या खातीर कशी स्ट्रीमलायन करची without amending or by ease of doing things, how to do it is what we wanted. So we have sought legal advice from AG. बाकीचे सगळे घेतले. कलेक्टरांनी आपले एप्रिहेन्शन मांडिल्ले ते सरकारान पळयल्या आनी आतां स्पीकर सर वी हॅव डिसायडेड टू फॉर्म टीम्स which will be reporting to the deputy collector taluka wise so that these applications start getting screened within म्हाका दिसता स्पीकर सर एक 10 ते 15 ऑगस्ट टीम्स ऑलमोस्ट फॉर्म जाल्या. 10 ते 15 ऑगस्टाच्यान स्क्रुटिनी ऑफ द फॉर्म्स विल स्टार्ट. स्पीकर सर दुसरे स्पीकर सर ताणें काडली गोष्ट रिगार्डिंग CRZ खजान लँड. स्पीकर सर द रेग्युलरेशनान इजी गॅझेटान आनी नोटिफिकेशनान कायद्या प्रमाणे क्लियर आसा. ज्यो गजाल्यो सेटलमेंट नाल्यार ऑर्चर्ड मे बी बट प्रायवेट लँड्स दे आर ओनली कन्सिडर्ड. तुजे CRZ खजान लँड्स एग्रीकल्चर आर नॉट कन्सिडर्ड.